सैमीक सुंदरकायेंत नटिल्लो सांकळे सुर्ला हो शेतीप्रधान गांव आसा. ह्या वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपी सुर्लाचो बारस उत्सव आयतारा वेगवेगळ्या धार्मीक पारंपारीक कार्यांनी सोंपलो. आदल्या दिसाक सांजेर नांगर श्री सिद्धेश्वर देवळांत येता आनी मागीर दुसऱ्या दिसा सकाळीं हाची पुजा जाल्या उपरांत नांगर जोशीबाट पाळणीन भुता कडेन वाजत गाजत नांगर घेवन वतात. मागीर फुडें जोत नांगरणीक शुभारंभ जाता आनी शेतकार शेती नांगरपाक सुरवात करतात आनी असो हो बारस उत्सव जाता आनी शेतकार आपल्या ह्या हंगामांतल्या शेती कामाक सुरवात करता. उत्सव आसा तो उत्सव तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमी चालू जाता. आयज आमी कितल्याक पेपराचेर डिक्लेअर करता, ग्रुपान मॅसेजी घालता की ह्या बारस उत्सवाक युवा वर्गान मोठ्या प्रमाणात सामील जावचें. हेजें कारण एकूच ही परंपरा आसा ती युवा वर्ग आमची पिढी कितकी पर्यंत चलतली. शेवटी हे जे विधी आसा, देवाचे विधी आसा ते कायमस्वरुपी फुडले पिळगेकूय कळपाक जाय, जेणे करून युवा वर्गान मोठ्या प्रमाणात हितून भाग घेवचो अशें म्हाजें एक मागणें, प्रमुख मागणें आसा. आनी हेचें कारण एकूच फुडें शेती बागायती शिवाय आमचें जिवन ना. आयज जगाचेर कितें चल्लां, कशें वातावरण आसा आनी आयज कितक्या तरेचे रोगराई पसरता. हेचें कारण कितें तर आमी नाका जाल्लेलें अन्न, विकतें अन्न घेतात, तातूंत ते कितें कॅमिकल वापरतात, कसलें औषध मारतात खबर ना. म्हणजे आमी जी शेती करता ती भात शेती कारण प्रमुख आमचें अन्न म्हणटा तें आमचें आमी तरी कितकें खाल्लें शीत आनी कडी जशें म्हणटा आमी. ते शीत आनी कडी जो प्रमुख जो तांदूळ जो आसा पळय तो प्रत्येक बागायतदाराची हांगासर जमीन आसा. खंय जाता नावेली बारस जाता, वेळग्यां जाता बारस. पूण प्रत्येकाची परंपरा वेगवेगळी आसा. तेंची नावेली कळस वगैरे घेवन तशी पुजा करता. पूण हे सारकी शेतीशी निगडीत म्हणजे आतां पळयत जर तुमकां कळटलें म्हणजे नांगर हाडप, तेची पुजा करप म्हणजे प्रमुख जे अवजार आमचे शेत नांगरणीचे ते नांगर. आनी गाडी समाज आनी च्यारी समाज बाकी सगळे जे समाज आसा ते ह्या सगळ्या हितून सामील जावन तो उत्सव आमी मनयतात. जे बंद पडलेले आसा तेन्ना ही बंद पडोंक जायना म्हटले भशेन आमी आतां पुर्वजांनी कितें केलां तें आमी चालू ठेवपाक हें केलां. आमी चालू करूंक ना, आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी चालू ठेयलां न्हू, तेज्या फाटल्यान आमी चालू ठेवपाचें हें आसा. हय, अशेंच फुडें सुद्दां चालू आसूं न्ही. आमची भुरगीं बाळां म्हणटा तशें आनी अशें देवाचे उत्सव सदांच असोच टायमार सारको चालू जावं न्ही आनी टायमार तेणें काम करून घेवं न्ही. पिठो तिमरो गाडी कुटूंब घ्या. सिद्धेश्वर देवस्थान हे प्रमुख देवस्थान आमच्या. ताच्या फाटोफाट नवदुर्गा, शिहा, मल्लिकार्जुनाच्या देवळा कडसून नांगर हांगा येता सिद्धेश्वरा कडेन. तेणी तो सिद्धेश्वरान ताका तें सगळें काम करपाक दिल्लें आसा पयलींच्या प्रमाणे. आनी नवे करता आमी गणेश चतुर्थी पंचमी दिसा नवे कापता आमी. ते सबंद 12 वाड्यान आमी नवे ते पावयता. थंयसून ह्या सुर्ला गांवांक तुका कापणी करपाक निरोप जाता. त्या नंतर बारस म्हणून करता. आज कितलो दीस? 9 दीस आसा बारस. राती नांगर येयलो आहा आनी आज ते आमी बारस करता म्हणजे जोत बांदता तेजेर. आनी भटा मार्फत तेजी विधेय पुजा अर्चा बी सगळी करता. आनी मागीर हांगासून देवाच्या शेतान वयता, थंय नांगराची पुजा करता आनी मागीर थंय नांगरणी चालू जाता. तेज्या उपरांत आनी एक थोडेशें बारीकशें काम आहा, वाडवड म्हणून घालपाचें तें आमी घालता. आनी तेज्या उपरांत मागीर सगळें काम जाल्या उपरांत सगळ्यांक प्रसाद दिता आनी मागीर आमी तशें मल्लिकार्जुनाच्या देवळा कडेन वयतात, थंय आमी नांगर दवरता. आसा तें सुर्ला सांखळी हे बिचोली तालुक्यान येता, गोव्यान येता. आनी हे सिद्धेश्वर देवस्थान आसा हें स्वयंभू देवस्थान आसा. आनी ह्या देवस्थानाच्या अंतर्गत सिद्धेश्वर, सिया म्हणून आसा, नवदुर्गा आसा, मल्लिकार्जुन आसा आनी नारायण देव आसा. अशे 5 देवता आसा. तेच्या भायर बेताळ बी बाकीचे रक्षक देवता आसा. तर ह्या देवता आमचे जे सुर्ला गांव आसा हेचे 12 वाडे आसा. आनी ह्या 12 वाड्याचो सुर्ला सिद्धेश्वर जो आसा तो मुख्य दैवत आसा, ग्रामदैवत आसा. आनी जे कितें धार्मीक विधी जाता ते सगळे हांगा ह्या देवाच्या पांया कडेन जाता. 12 वाड्याचे लोक मोठ्या श्रद्धेन, भक्तीन, तन्मयतेन लीन जावपाक ह्या सिद्धेश्वराच्या पांया कडेन येता. ह्या सिद्धेश्वर देवाचो पुजारी, पुरोहीत म्हणून हांव सांगपाक इच्छिता तुमकां मिडिया द्वारे की हेचो प्रसार जावपाक जायो. आमची जी जुनी सगळे शास्त्र आसा ते आतांचे पिळगेक कळपाक जाय आनी हेचो वापर मिडिया, वृत्तपत्र हांणी प्रामुख्यान करीत आसा आनी करचो अशें आमकां तांकां विनंती आसा. त्यानुसार जे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते फाल्गून वद्य म्हणजे अमावस्या अशे ज्यो तिथी आसा त्या तिथीक प्रत्येक तिथीक कितें कितें धार्मीक कार्य जायत आसता.
आतां हें धार्मीक कार्य ब्राह्मण जाय तेका, आमचे घाडी ते जाय, सगळे 18 पंगड जातीचे लोक आमकां जाय आनी तेंच्या सहकार्यानूच हें सगळें कार्य जाता. 18 पंगडा शिवाय आमी एकटो कांयच करूं शकना अशें देवाचें म्हत्व आसा. आनी तितून प्रत्येक आयज आमी आतां नांगराची पुजा म्हणटा, एक्चुली तेका बारस अशें म्हणटा. बारस एकादशीक हो नांगर जे मेस्त लोक आसा म्हणजे विश्वकर्मा जे आसा ते तयार करता प्रत्येक वर्साक, तें म्हत्व आसा. कित्याक आतां खूब कडेन ही पुजा लोप पावल्ली आसा आनी सुर्लाक आमकां अभिमान आसा की आमी नांगराची पुजा करता, बारस करता. ते आमचे जे विश्वकर्माचे लोक आसा ते सगळे आमकां तयार करून दिता नवो. आनी तेजे मुख्य उद्देश कितें, ती पुजा केल्या उपरांत नंतरूच शेताक सुरवात करप. हे हलायुध आसा, हेची देवता विष्णू आसा आनी तेजी देवता त्या विष्णूची पुजा करून, त्या आयुधाची पुजा करून, हें आयुध आसा आनी तें आयुध ते शेतान व्हरून नांगरपाचें आसा. थंय परत पुजा जातली आनी फुडें शेतकामाक सुरवात जातली.